प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माथुवाचो 26 वोड 24 ते 34 पर्यंत. Mathew chapter 6 verses 24 to 34. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. कोणाच्यानूच बरोबर दोगा दोनयाचो गुलाम जावन वचो, कित्याक तो एकल्याक जोडटलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो, वो एकल्याक चिटकून रावतलो आनी दुसऱ्याची बेपरवा करतलो. तुमच्यान देवाचे आनी बरोबर गिरेस्तकायेचे गुलाम जावन वचो. देखूनच हांव तुमकां सांगता, तुमच्या जिवा खातीर कितें खावचें पिवचें वो तुमच्या कुडी खातीर कितें न्हेसचें पांगुरचें ते विशीं हुस्क्यो नाका. जेवणा परोस जीव आनी न्हेसता परोस कूड उरती न्हय. वाऱ्या वेल्या सुकण्याचेर नदर मारात, ती ओपी नात, लुवीय नात आनी कोडेय बरी ना, तरी तुमचो स्वर्गीचो बाप तांकां पोसता. तुमी तांच्यावन अदीक मोलाची न्हयतू. आनी उस्के काडून आपल्या ओक हातभर वाडोव तुमचे भितरल्या कोणाच्यान जाता जाय. आनी न्हेसता विशीं तुमकां दास्ती कित्याक? शेतांतली फुलां कशीं वाडटात ते चिंतून पळया. ती कोश करिनात, ती सुतूय काडिनात. तर हांव तुमकां सांगता, सोलोमन लेगून सगल्या आपल्या दोबाज्याक तांतल्या एका सारको न्हेसलो ना. तर आज आसा आनी फाल्यां काडून उज्यात उडयतात ते शेतांतले तोंड ह्या जिन्सान देव न्हेसयता जाल्यार देवान कितलो अदीक तुमकां तो निवटूंचो ना, हलक्या वावरताचे मनशानो. म्हणटोच आमी कितें खातले हांव, कितें पियेतले हांव, कितें न्हेसतले हांव अशें म्हणून हुस्के काडी नाकात. असल्या सगल्याची वासपूस करतात ऑन बावरती. तुमकां ह्या सगल्या वस्तूंची गरज म्हूण तुमचो स्वर्गीचो बाप तर जाणोच. देवाचें राज आनी तुमकां तो आपणाक मालोलेली कोत्ता तो बेस तुमी पयलीं सोदात आनी ह्यो सगल्यो वस्तू तो तुमकां दितलो. म्हणटोच फाल्यांच्या दिसा विशीं हुस्को काडी नाकात. फाल्यांचो दीस आपलोच हुस्को काडटलो. त्या दिसाक त्रास आसात तेच पुरो ताका. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचे शिवर्तमान जे आमी वाचलां, जेजू आमकां देव आनी गिरेस्तकाये वयर शिकवण दिता. आनी भाव भयणीनो, आयज जेजू 24 आनी 25 वडीन कितें म्हणटा आमकां. पयलीं आमी 24 वडीन बरे भाशेन आमी आयकोया. कोणाच्यानूच बरोबर दोनयाचो गुलाम जावन नजो, कित्याक तो एकल्याक जोडटलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो, वो एकल्याक चिटकून रावतलो आनी दुसऱ्याची बेपरवा करतलो. तुमच्यान देवाची आनी बरोबर गिरेस्तकायेचे गुलाम जावन नजो. भाव भयणीनो, ज्या दिसा आमी जेजूक आमचो सोमी देव सर्वंडार म्हूण मानून घेतलो, खरेंच आमकां सोजमणी मेवली. कितें घडलें जेजून खुर्सार, कितें आपलें रगत व्हांयलें, कितलें आपलें आमोणलीत रगता वरवीं आमी नितोड जालीं, आमी देवाची भुरगीं जालीं. त्या दिसा भाव भयणीनो, आमची चोत्राय ह्या संवसाराचेर सोडून आतां आमची चोत्राय आमी जेजूचेर दवरता, आमी देवाचेर दवरता, ताच्या राजाचेर दवरता. आनी आयज भाव भयणीनो, जो लोक क्रिस्तांव म्हणटा, भावार्थी म्हणटा, पूण आपली चोत्राय सगळ्या संवसाराचेर दवरता, हाचेर ताचेर दवरता, पूण खरेपणी जेजूचेर दवरिनात, जेजूच्या राजाचेर दवरिनात, ती खरेपणी क्रिस्तांव न्हय, ती खरेपणी भावार्थी न्हय. कित्याक भावार्थी आसत जाल्यार तांचें उलोवप, तांचें चिंतप, तांच्यो कोन्यो फकत देवाच्या राजाच्यो जातल्यो. आनी ज्या लोकांक देवाच्या राजाच्यो जातात ती आतां दोगा जाणांची गुलाम जायना. 24 वड पड कितें म्हणटा जेजू, कोणाच्यानूच बरोबर दोगां दोनयाचे गुलाम जाय नजो. आमच्यान गिरेस्तकायेचेर आनी देवाचेर आमच्यान बरोबर एकठांय गुलाम जावंक जायना. आमी फकत देवाचे गुलाम जातले, ना तर आमी ह्या गिरेस्तकायेचेर ह्या संवसाराच्या जिविताचेर गुलाम जातले. आनी ज्या दिसा आमी खरेपणी साल्वार जाले, आमचें तारण जालां, आमची चोत्राय ह्या संवसाराचेर काडून आतां आमी जेजूचेर चोत्राय दवरतले, आपल्या राजाचेर दवरतले. आनी तेच्या फुडें आयज 33 वडीन जेजू कितें म्हणटा.
देवाचे राज, देवाचे राज आणि तुमकां तो आपणाक मानवलेली ती करता तो भेस तुम्ही पयलीं सोदात आणि ह्यो सगल्यो वस्तू तो तुमकां दितलो. परतून वाचता भाव भयणीनो, देवाचे राज आणि तुमकां तो आपणाक मानवलेली करता तो भेस तुम्ही पयलीं सोदात आणि ह्यो सगल्यो वस्तू तो तुमकां दितलो. म्हणजे कितें? देवान हो संवसार रचला आमकां कांय मेळोंक आमकां गरीब ह्या संवसारान रावपाक, आमकां कांयच आमी खरे भाशेन कांयच नासलेल्या भाशेन ह्या संवसारान रावपाक ना भाव भयणीनो. ताणें आमकां रोचल्यान ताजेर भावार्थ धरपाक, जेजूचेर चोत्राय दवरपाक, जेजू आमचो सोमी आनी दोनी मानपाक, ताजी राजवडकी चलोवपाक, ताजी राजवडकी प्रमाणे चलपाक आनी ताजी राजवडकी फुडें व्हरपाक. आनी आमी केन्ना ताजी राजवडकी फुडें व्हरतले? आमी जेन्ना खरेपणी जेजूक आमचो सोमी देव मानला आनी आमी दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिता. भाव भयणीनो, आमचो दीस जेन्ना कॉमेस जाता, आमी कितली चिंता स्वर्गीच्या राजाचेर, कितली जाणां आमी चिंता जेजूच्या राजाचेर, कितली जाणां आमी चिंता की दुसऱ्यांक हो जेजू दिवंक जाय आनी तांकां खरे भाशेन जेजूच्या राजान आमंत्रण दिवंक जाय. आमी आमचेच चिंता, आमच्या पोटाचें, आमच्या घराचें, आमच्या जिविताचें, आमचें सगळें बरें बरें जावंक जाय तें हें चिंतप आमचेंच चिंता. पूण आमी खरेपणी देवाच्या राजाचेर चिंतना. आनी जेजूचें उतर आयज आमकां सांगता, जेन्ना आमी देवाच्या राजा प्रमाणे चलता, देवाचे राज फुडें व्हरपाक आमी वावर करता, तेन्ना तो म्हणटा आमकां ह्यो सगल्यो वस्तू तो आमकां दितलो. म्हणजे कितें? आमकां कांयच फाल्स आसचें ना, आमच्या जिवितांत कांयच उणें आसचें ना. आमचें जेवण आसतलें, आमकां बरें घर आसतलें, सगळें बरी बरी सावूद आसतली, आमकां शांती आसतली देवाची. आनी आमी खरे भाशेन वावर करून आमच्या स्वर्गीच्या बापाचो जेजूचो वावर करून आमी हे जेजूचे राज फुडें सरपाक आमी वावर करतले. आनी आमकां सगळें देव दिता म्हणून ताणें आमकां पयलें सांगून दिलां. देखून भाव भयणीनो, आयज आमी जेन्ना ह्या शिवोर्तमानाचेर नियाळ करता, आमची चोत्राय ह्या संवसाराची काडून, आमची चोत्राय आमच्याच जिविताचेर काडून ही आमची चोत्राय जेजूचेर दवरुया, ताच्या राजवडकीचेर चडुया. आमी खरेपणी आमचें तारण जालां म्हणून, आमी खरे सालवार जाल्या म्हणून, खरे आमी देवाची भुरगीं जाल्या म्हणून आमी दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवपाक आयजतान आमी वावरुया. आनी जेजू आमकां सांगता 33 वरीन परतून वाचता, देवाचें राज आनी तुमकां तो आपणाक मानवलेली करता तो बेस तुमी पयलीं सोदात आनी ह्यो सगल्यो वस्तू तो तुमकां दितलो. म्हणजे भाव भयणीनो, ताका जाय आपल्या भुरग्यांक सगळें बरें मेळ्ळें, ताका जाय आपली भुरगीं बेसांवांनी भरलेलीं, ताका जाय आपल्या भुरग्यांक सगळें दादोशीपण मेळ्ळें. पूण जाय आमकां खरें आमी भुरगीं जाल्यार ताजी राजवडकी फुडें व्हरपाक, ताजें राज आमकां लॉस दिसता देवाची खबर दुसऱ्यांक सांगपाक, आमकां लॉस दिसता देवाचें उतर दुसऱ्यांक सांगपाक, कित्याक आमी बरे भाशेन फकत ह्या संवसाराच्यो खबरो सगळ्यांक सांगता. पूण ज्या दिसा देवाच्या राजाची खबर, देवाच्या उतराची खबर आमी लॉस धरिनासतना दुसऱ्यांक सांगता, तेन्नाच की आमी ही राजवडकी जेजूची फुडें व्हरपाक दिता, ताचे राजवडकी फुडें व्हरपाक आमी वावर करता. आनी आमकां तो कांयच फाल्स करचो ना, तो आमकां सगल्यो वस्तू दितलो. भाव भयणीनो, ह्या उतराचेर चोत्राय धरून आयजतान आमी देवाचें बोगसणें मागुया. ज्या दिसा आमी खरेपणी जेजूक आमचो सोमी दोनी मानला, हें जें धर्माचें काम करता आमी तें सोडुया आनी हो सोमो नांव आमचो जेजूशी घट करून ताच्या उतरा वरवीं चलपाक आयजतान आमी वावरुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वुंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.